बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगला बापा, या वेळा पासत आम्ही तुका आर्गां दिता, दिन वाचता, तुका मोहिमान दिता. आमकां हांगा एकठांय केलोल्या पासत तुका आर्गां दिता बापा. तूं आमचो इतलो मोग करता. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक धाडून आमकां दाखयलें आनी जोण एकल्याक आमकां हे आपोवण्यान तुवें विंचून काडलें. आनी जोय त्यो आडखड्यो येतात त्यो तूं सोंपेपणी आमच्यो वेल्यो काडून आमची वाट तूं मेकळी करता. तुज्या पुताचो मोग करून आमकां कितलो कम्फर्ट मेळटा, कितली आमकां घोटाय मेळटा. ताचो सांगात आमकां धीर हाडटा, जाणवाय हाडटा. दिसात दिसपट्टी आमच्या मनाची, आमच्या जिवाची नळसणणी जाता. बापा, हे म्हज्या भावा पासत तुका आर्गां दिता. हे वेळार तो कितें उलयतलो तें तुजे आदीन करता. दर एक उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें पवित्र आत्म्याचें जावं दी. जें कितें तो उलयलोलो नाका तें ताच्या तोंडांतल्यान भायर काडिनाका. बापा, सगलो वेळ आपलो तुजे पासत तो सादता. तुजे पासत तो तुजें उतर आमकां दिवंक तो तोजवीज करता. हें उतर आमच्या काळजांत, आमच्या कानांनी आयकूनच न्हय पूण काळजांत घेवंक, मानून घेवंक आनी ते उतराची बरीं फळां दिवंक आमच्या जिवितांत तूं आमकां आदार दी. हो पवित्र आत्मो आमकां तुवें दिलाय तो ताचो सांगात आमी करूंक आमकां बोट दी. हें सगळें मनांत दवरून हें आमचें सेशन तुजे आदीन करता बापा. आनी हांव हें मागणें करतां जेजू तुजे पुताचे नांवान. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Jesus Thank you, Kargam. Jesus. Praise God. Praise God. व्हडली टेस्टिमनी म्हणल्यार आमी हुंयसान नाहलोलीं बरे भाशेन हितू पयस गेलीं आनी पोत्ती पावलीं. सो वच्चे पयलीं आमकां म्हणटा आवय दुबय वचनाका, डोंट गो टू दुबय. म्हणया वाय आर यू गोइंग टू दुबय? कित्याक हिंगा आमकां इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स ऑल्सो डिडंट कवर. दुबय कवर केलें ना. हेर सगळे वाटेन कवर केलें पूण दुबय कवर केलें ना. कित्याक तो वॉर झोन म्हण. पूण देवान सगळी वाट क्लियर करून सगळे जाग्यार कसल्यो आडखोडी आसल्यो त्यो कुशीन काडून आमी बरे भाशेन पावलीं, बरी भलायकेन रावलीं, शांतिकायेन सगळें हें करून आमी बरे भाशेन पावलीं म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. आनी एक कोडेन आमी गेलीं होरें कित्याक तूं मुखार वता तेदोणो तुगे देव आंज बडवे सगळे तुजे मुखार वताय. आनी कोण तुजें कितें उलयता वो कितें जाता तें क्लियर कोत्ताय. ही आमगे सगळीं फ्रेंड आहाय तीं very, very religious. Complete religion. You can't get your word in. Anyway, so we were, आमकां गेल थिंगा आयज फादरागे सेर्मा मिसा गेली आमी जायतीं. फादरागे सेर्मा आयज बरो आसलोलो आनी आय एम ट्रायंग टू गेट द वर्ड इन, कित कोन्न बरो जालो आयज गॉस्पल कितें आसलोलो. सो वन फ्रेंड टोल्ड मी ऑफ एंड शी सेड तूं जाणो तूं बायबल जाण म्हूण तुका दिसता तूं आमच्या चड जाण म्हूण उलयनाका. This is what they hate, it seems, when lay people talk. They are my best friends, Lay people talk as if they know more. So I said, Pavitra Atmya, maka tu board di. Put an argument kona zapa. So I just kept quiet. I said, tu jano amu म्हणले तो पाद्री सांगत तें आयकपा जायना. आमी तो पाद्री खुंयच्यान सांगत तें आयकपा जाय. तो गॉस्पल आज कितें सांगता तें कित्याचें एक्सप्लेन केलां तें आयकपा जाय म्हणलें. तें उतर तर आमकां ना जाल्यार आमी इगोजो करपा उत्तरलीं आनी एक दीस आमी मरतलीं आनी वतलीं.
So ते explain झाले. So much about church, morning, evening church. Anyway, so then we went to दुसरे friend again. Again, same thing. Morning logos, evening आणि किती. So I will see, this is what it is. And then, किती झाले, you must pray all the time. You must pray, Maria. So that was only thing, And I म्हणता पवित्र आत्म्या, you send me here for a reason. And I try to do my best. because आत्ते भाशेन, so मुगे life ही भाशेन जाला, मुगे life ही change जाल्या. ते देवागे उतरान म्हाका हें शिकयलां, म्हाका तें शिकयलां. So ते मागीर म्हजे फकाण कोत्ताय, तूं दीस भर बायबल वाच पाराव. They're सगळेच हे भाशेन, so again, पवित्र आत्म्या, he showed me that a life with me is not going to be easy. You just have to face all these people. So praise God. बरे भाशेन जालें, कांय argument जालना, कांय default हें जालना, बरे भाशेन आमी घरा पावलीं, and everything was a plan of God. I चिंतिल ना, brother, that I'm going to go. Even war जाता, I wasn't prepared for the trip. So I said to my God, you want me to leave this place? You make it happen. And he made everything easy. I didn't even pack my bags even 2 days before. And my husband was all keen to leave, But then even that was my testimony. I was telling them I wasn't prepared. I was just saying what's happening in Dubai. Because at work, because this government is very strict about leaving the country. And especially when you're going to Dubai. So I just said, Lord, if you want, you make it happen. And when he made it happen, that was for a reason. So I was telling them how I love my God and everything about him. He takes us, and the word says this, and the word says that. He says he goes before us. So, but I don't know, I hope something went in their ears to the heart. So otherwise, all glory to God. Everything was amazing, blessed. Everybody was good. They could see the light in me. They said, why are you so different? And I thought, yeah, because someone else is in me. I am not me. I carry someone with me, So yeah, I could see that they were experiencing that light through me. And I was thankful to God. And I said, praise God, something comes out from somewhere. And God wants them also to be saved, to know the truth. So praise God. That's God. all Praise I God. can say. Praise Jesus. Thank you, तुम्ही Jesus. खिंग आल्यात तुम्ही. So from here, Dubai गेली. Dubai son, we went to Africa. Africa is the safari, wild animals. So we went in the jungle, in wilderness, complete jungle inside, to see the wild animals. So this wasn't organized by us, brother. It was one of our friend. He watches Discovery. And he said, oh, I wish I could see them alive. So their daughter booked for all of us. So they booked two couples, me, us, and them, and the daughter. So she came with us, and so we went to Africa. We came back from Africa, and then we went to London. So in London, we were there for about, I think, 2 weeks. And from London, we came back to Dubai and here. Wow. So yes, it was 3 time zones. But we are here. Yesterday. Oh, so you're jet lagged? Are you okay? No, I think because Dubai is 4 hours from us. They are 4 hours behind. Africa is about 6 hours, I think, ahead or behind. I don't know. So the time zones, I think, is hitting us now. So yesterday we came, I slept all day. Today, mostly I slept. I don't know, something like it's heavy, I think it'll take time for us to recover. You know how you beat jet lag कशे भाशेन तुवें jet lag एका दिसान कवर करूंक जाता जाणे कशे भाशेन? How? आमी तेच करता आतां सुमार कितले आतां 10 वर्सां तेंचे आमी jet lag एका दिसान कवर करता. पळय आतां समजा आमी अमेरिकाक गेली. ओके? बरें पयलीं आमी UK वेता. कसलो टायम जावं. आतां UK गेलो जाल्यार 6 वरां जालीं जाल्यार आमच्या गोंयांक कितलीं जातलीं?
सो आणि 5:30 म्हणजे 11:30. Okay. 11:30 आम्ही न्हिदता. Yeah. पण त्या वेळार म्हजो प्रोग्राम आसता. हो प्रोग्राम आसना जाल्यार आमी खंय करून जॅम येता जाल्यार सामके पुश कोत्ता 9 to 10 Oh, पर्यंत. So okay. you push up to 9, 10. Take coffee, just walk, don't sleep. एक पाटी न्हिदले म्हणजे तूं उठ्ठाय कितल्यांक? Yeah, early. आणि अर्ली उठल्या मागीर पत्तून बेगीन न्हिदोंक जाय. Mm. पहिल्या दिसा फर्स्ट डे यू पुश टिल द लास्ट. पुश पुश पुश. न्हीद येता, उदक घाल, कॉफी घे, भायर वच, कितें वाच, कितें तरी कर, बट डोंट स्लीप. When you wake up the next day, you will wake up exactly in that particular time zone. Okay. आता Ah. पत्तून येतोकूच आम्ही आता पत्तून UK गेल्या, US गेल्या, कितली वरां, 10 वरां, 12 वरां. Mm. पावलो हितून सुमार पावलो 8 सकाळी. 8 सकाळी पावता तेन्ना मनीस त्या वेळार ताका न्हिदोंक जाय अकॉर्डिंग Yeah. टू टायम झोन. Yeah. पण त्या दिसा तूं न्हीद घेनाय, दोनपारची काडिनाय, तुका न्हीद येता, तो पयलो दीस Ah. कहो करून काड. जस्ट फोर्स योरसेल्फ टू कीप अवेक. कितें काम कर, बाजारान वच, क्लीन कर, कितें सगळें Praise कितें God. तरी कर. And get the first day till the end of the day. Maybe you can push till 9, 10 o'clock. एक पाटी न्हीद येयली, थम करून न्हीद येयली, you will wake up next morning in that time zone and you are already set. But the moment you sleep, your jet lag will continue for 1 week, 10 days. I think so, yeah. I think that's what is happening. And देखून जो कोण हांव तुका कित्याक सांगता, कित्याक आमी अशें कोत्ता, हांव तुका थियरी सांगिना, पूण तुका फकत त्रास भोगचे पडटा पयल्या दिसा. Yes. पयल्या दिसा तुका त्रास भोगचे पडटा. पूण जेन्ना तूं त्रास पयल्या दिसा भोगताय, इट्स लायक यू आर डायिंग टू युअरसेल्फ. You are dying to Yes, yourself on the first day. correct. Yes. Because your body is screaming, body is saying, "Oh, go to sleep." Body is saying, "What is this now?" Even your habit of going to toilet, your bathroom, things will have to stabilize. But you know what? If you really begin to take action on this, you will find you can jump it out in no time. Praise God. Yeah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Jesus. God. Praise God. Praise Jesus. Sogli ahai mungo bari Perpetua, Jonina, Avila, Jacinta habare. Praise God. Kon ulina? Praise Jesus. Hello? Yes, praise Jesus, Sister Praise Maria. Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Sister Maria Gonsalves. Brother Vincent, everyone. Praise God. Welcome, by Jonina. Welcome. Sister Maria, welcome. Welcome, Sister Maria. Nice to see you. Me? How are you? Both. I can say both. Yes. Yes. Praise Jesus. Jesu Karka, yes. Jesus Karka. Praise God. आणि कोण आहा? कित शेअर करपाक? तुझ्या लागी खूप टेस्टिमनी आहा आसतल्यो. Praise God. Every day of mine was a testimony, Maria. First thing we are alive. And we Yes. glorify God in that way. Amen. Praise Jesus. Jesu Karka. Hello? Yes, sister. Yeah. कोण कित शेअर करपाक सोदता? Jesu Karka. Hello? Hello, Avila? Praise Jesus, sister. बरें मुगो? Hoy, sister. Hoy. Kain testimony नाही बाय? Sister, aha, मी testimony. ओके, चल, उलय. Sister, आमगे चर्च
डिप्लोमा कोर्स करूं घायलो न्हू तेका आनी तो हम्म. किटकिट कोतालो वचनाहलोलो केसो कोरपा मुखार सोनाहलोलो मागीर हांवें तुका सांगलो सिस्टर ते मागीर तेजे मागणेक गेले चेड्याचे आनी Ah, हांवें जेजू सांगिल्लें जेजू तुजे नांवान तो कोत्तोलो कोर्स डिप्लोमा केन्ना कंप्लीट कोत्तोलो आनी सिस्टर तेणें बरे भाशेन केलें कंप्लीट जालें तेगेलें आतां आनी praise 72% येयलो आनी आतां तो डिग्री कोरपा मुखार सोरला सिस्टर Jesu arga. Praise God. जेजू कारगा जेजू कारगा Jesu karga. आणि ती ऍक्सिडेंटा टेस्टिमनी किती जाल गो? हूय सिस्टर सांगील ती ऑलरेडी दिल न्हू Ah, सिस्टर okay. Praise Jesus. Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu karga. Thank you, Again, loje nogra opna. Jesu arga dipa जाय. Jesu काय बर कितू बर कोत्ता आमगे जिविता. Praise Jesus. Very beautiful, Avila. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? हॅलो? आज आमगे पप्पाच्यो उलयना? Praise God. Thank you, Jesus. All right, brother. Over to you. इतले वेगी हांव म्हणटा आयज तुजी क्लास आयज तू इतल्या दिसांनी तुजी Aye, आज सायबा. फकत गोवायकी आसतली आयज Thanks God. brother Gowaiki. Yeah, Gowaiki is all praise and glory to God. That from Amen, Norway I amen. went and came back. And the lions and all didn't eat me. Lions did not eat it. To lions, you are a lion yourself. Exactly, yes. We are lions of the tribe of Judah. You are a lion of Judah, no, brother? Praise Amen. God. But the thing is, every time I could see those wild animals, I was just saying, Lord, how beautiful are you? To ye Rotsna, everything, God, those hills, those mountains that they are in. Sogle ti Rotsna te Monzat kitkon jieta bitur. You could see the presence of God, brother. It was so amazing. To lion. sister. Te Africa go. Africa te Oh. Monzat in Zopak. Africa gidi. To lion ashkon chalotto sarko allo raza. Imagine how much power God has given us. But here we are like beggars. Every animal, you see them real. And it's like you see, God, you are so beautiful. Everything that you created is so beautiful. And you created me and every one of us so wonderfully and beautifully. But what do we do? So that made me, every time I was going, I was just like, that was in my heart. Wow, how beautiful is our Creator. How wonderful work, what wonderfully He has worked in us. How wonderfully. So yeah, that's what I was thinking all the time. I can't even get over it. And I feel so bad for the animals. Te zua haitiche. Ami zua hotaiche tang chupak. So it's a pity to see them in the zoo because tang adun jailing alla bashin. So my God, yes. So that's what, all glory to God. And I just praise God for what He does and He's done in our life and what He has planned for us in future. Why the animals कितले powerful म्हणताय न्ही. The lion is so powerful, elephant is so powerful. पण मनशांनी कितें केलां तांकां? मनशांनी तांकां त्या केजीन घातल्या. तांकां म्हणजे लोकांक पळोवपाक थोडो दुडूम येवपाक तांकां भायर म्हणटच तांकां तें बणकणीन घातल्या. होय की ना? Yes. तेच भाशेन तुवें आतांच म्हणलें, देवान आमकां कितलें पावरफुल केल्या. जेन्ना देवान आमकां रोचल्यान ताणें Yes. आमकां अधिकार दिलो सगळ्या जानवरांचेर, सगळ्या God. वस्तूंचेर ताणें आमकां अधिकार दिलो. पूण आमी कितें केलें? आमी सैतानाक तो बणकणें. अधिकार दिलो आनी सैतानान आमकां बणकणीन घातल्या. Amen. Yes, exactly. Our conscience. Yes. You पळय, spoke dot आमी on. जें चिंता खूब फाटी आमी म्हणटा आमी गरीब, आमकां कांय ना, आमी अशें, आमी Yes. तशें, Yes. आमी अशें चिंता कित्याक आमचें चिंतप सारकें न्हय. पूण Praise खरें म्हणल्यार
देवान आमकां तशे भाशेन रचूंक ना. ना. God did not create us to be, God created us to be rulers. Yes, not victims. He Praise never God. created us to be ruled. He created us to be rulers. Rulers. आणि Amen. आणि आणि- आणि आम्ही पळत जाल्यार तूं नासली तेन्ना हांवें शिकयली एक पाट वोपार शिकयल्ली टॅलंटाची वोपार. And in that parable of the talent, okay, in the parable of the talent, Jesus is going to make us rulers again. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. It is in Matthew 25. In Matthew 25, ताणें कितें केलें, ती वोपार आमकां सांगता की वो दोनी आतां पयशिल्ल्या गांवांत वचपाचो आसलो. पूण ताणें कितें केलें, ताणें आपल्या 10 चाकरांक आपयले. म्हाका दिसता 10 चाकरांक आपयले, म्हाका दिसता 3 चाकरांक आपयले, 3. आनी तांकां सगल्यांक कितें दिलो, एक नाणो दिलो. दुसरे वोपारीन ताणें थोड्यांक 5 दिले, थोड्यांक 2 दिले आनी थोड्यांक 1 दिले. पूण ह्या वोपारीन 25 ताणें सगल्यांक कितले दिले, सगल्यांक एक नाणो दिलो. 1 coin he gave them all. आनी तांकां सांगलें, हांव ये पर्यंत तुमी what you should do, occupy until I come. Occupy until I come. Come. Praise God. म्हणटच शेकीन तो परतून येयलो त्या वोपारीन आनी ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन ताणें तांचे कडसून हिशोब मागलो. एकल्याक ज्या देवान 1 दिल्लो, चाकरांक आय मीन दोनयान 1 दिलो, ताणें एकाचे 10 केले. आनी हो दोनी ताका म्हणटा, तुवें एकाचे 10 केले म्हणून हांव तुका 10 नोगऱ्यां वयर हांव तुका हुकूम दिता चलोवपाक. I'll give you rule over 10 cities. त्याचे उपरांत जे एकल्याक 1 दिलो ताणें एकाचे 5 केले. ताका म्हणलें, विश्वासी चाकरा, तुवें एकाचे 5 केले म्हणून हांव तुका 5 नोगोर दिता. I'll give you rulership over 10 cities. आनी शेकींग एक येता आनी म्हणटा, तूं असलो मनीस, तूं घालताय, पूण तूं यू आर अ व्हेरी हार्ड मॅन. हांवें तुजो 1 नाणो हाडलेलो, तो हांवें तो लिंपून दवरला. हो तुवें दिल्लोय, हो घे परतून. त्या वेळार तो दोनी म्हणटा, तूं जाणो आसलोय जाल्यार की हांव इतलो वायट मनीस, हांव जे जाग्यार रोवन थंयसर पीक मागता, तुवें म्हजो दुडू, म्हजो नाणो खंयसर घालूंक जाय आसलो, खंयसर दवरूंक जाय आसलो तुवें? कोण म्हाका सांगूंक शकता? म्हणजे बँकेन तशें इंटरेस्ट बँकेन व्हेरी गुड फ्लावी. ताका बँकेन घाल म्हूण सांगलें. आनी हांव येतकूच म्हाका म्हजो नाणो आनी तो इंटरेस्ट मेळतलो आसलो. पूण तुवें तो म्हजो नाणो लिंपून दवरलाय. आतां तो नाणो काड. ताका दुसऱ्या चाकरांक सांगता, दुसरो लोक जो आलो, तो नाणो काड ताजे कडसून आनी ज्या मनशा कडेन 10 आहा ताजे कडेन दी. ते म्हणटात, ताचे कडेन ऑलरेडी 10 आहात, आनीक दिताय. तो म्हणटा, जो कोणा कडेन आहा ताका हांव आनीक दितलो. आनी ज्या कोणा कडेन ना, ताजें इल्लें उरलां तें काडून व्हरतलो. म्हणटच त्या वोपारीन जेजू कितें शिकोवंक सोदतालो की आमकां तो आतां परतून येवपाचो आहा. ज्या भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेल्या, आमी अधिकारान, ताच्या नांवान अधिकारान आमी जियेल्या, तो येतकूच आमकां ह्या नोगरांवर, त्या नोगरांवर आमकां तो हुकूम दितलो. वी विल बी रूलर्स ऑफ सिटीज. ही मेड अस टू बी रूलर्स and we will be reinstated as rulers. Hallelujah. Praise God. म्हणजे जबाबदारी देवाची, पाद्रींची, मोटवाशांची, प्रिचरांची, प्रवाद्यांची या म्हजी. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक जेन्ना हांव जबाबदारी घेता
तेन्ना म्हज्यानूच तो बदलाव करूंक जाता. जेन्ना हाका ब्लेम करता ताका ब्लेम, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजो पाय, म्हजो माय, गव्हर्मेंट, हें तें सगळें, म्हाका कसलीच जबाबदारी ना. सगळ्यांनी चूक केल्या, हांव आतां ताणें चूक केलें म्हणून म्हाका आतां भोगचें पडटा. म्हणजे हांव जबाबदारी घेना. But the day I begin to take responsibility and the day I begin to change, हांव बदलाव करता, हांव त्या जबाबदारी प्रमाणे जियेता. आतां हांव हाचें पळय, जेन्ना इवन तें फळ खालें, इवन फळ खालें आनी तें फळ खाल्या उपरांत ती म्हणाली, हो घोव म्हजो आदांव फटी मारता मोत्तलो म्हणून. हांवें फळ खालां, वद्दें खालां, हांव येयलां आतां घोवा कडेन, वेतिल्ली ताका सांगपाक हे सगळ्यो तूं देवा कडसून आयकलां, हांवें कितें खायनाका म्हणून, फटी सगळ्यो, पळय हांवें देवाला आतां खा. ताणें खालें आनी ताणें खाल्या उपरांत, हय तूं कितें सांगताय तें खरें, हो देव आमकां फटी मारतालो. पूण ताच्या उपरांत ताणें जेन्ना तें फळ खालें, आतां तांकां लॉज येयली, तांकां एकामेकाची लॉज दिसली. ती आतां जेन्ना देव येयलो, कित्याक सदांकाल देव तांचे बरोबर संबंद दवरतालो, तांचे बरोबर भासाभास करतालो. ताणें देवाचो आवाज आयकलो. ताणें कितें केलें, लिंपून रावलीं. कित्याक पातक केल्या उपरांत तेन्ना आमकां लॉस येता. पूण जेन्ना आमी पातक करता, आमी म्हणटा, हांव जबाबदारी घेना, वय हांवें चूक केली. तुजें बोगसणें मागता, वय हांवें चूक केली. पूण आमी चूक केली म्हूण आमी म्हणटा, ना, हाणें म्हाका फटयलो, हाणें म्हाका हें केलें, ताळणी हाडली, तो येयलो, ताणें म्हाका इल्लेंशें दिलें, ताका खोशी करपाक हांवें इतलें घेतलें, मागीर हांवें इतलें घेतलें, आनी मागीर हांवें बाटली घेतली. सगळें हें करपाक. नो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणटच जेन्ना ती लिंपून गेली, तेन्ना कितें घडलें, देवान ताका सांगलें, खंय रे आदांव तूं, तुमी खंय? ना, तुजो आवाज आयकून आमी लिंपल्या. तेन्ना देव कितें म्हणटा, कित्याक लिंपलाय म्हूण विचारना, तुका फळ खायनाका म्हूण सांगलेलें तें फळ तुवें खालें? तुका हांवें फळ खायनाका म्हूण सांगलेलें तें फळ तुवें खालें? तेन्ना कितें कोमेस, त्या उपरांत कोमेस जाता सगळें न्ही. तेन्ना नाटक सगळीं कोमेस जाता. वय सायबा, कितें करूं, तें फळ म्हाका रुचीक लागलें, हांवें खालें. ना, ही बायल तुवें म्हाका दिल्या, तिणें म्हाका दिलें तें फळ. ही बायलेन म्हाका दिलें. बरें, देव म्हणटा, बरें, बायलेन दिलें, विचारता बायलेक, बाय कितें जालें? सैतान येयलो आनी म्हाका ताळणी घातली. कोणें जबाबदारी घेतली? ना. Come on. Did anybody own up and take responsibility for their action? There was always the blame game. Yes. आणि जो कोण ब्लेम गेम करता, दुसऱ्यांचेर घालता, बोगलोन घालता, दुसऱ्या म्हणटा हें जालां तुका लागून, तुवें हें म्हणलें, ताणें अशें सांगलें. तुका देवान जाणवाय दिल्या, तुका आपलो पवित्र आत्मो दिला, तुका देवाचें आपलें उतर दिलां, तुका बरे भशेन रोचला. तुज्यान उतरा कडेन वचोंक जायना, तुज्यान मागणें करूंक जायना, तुज्यान पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करून पवित्र कडसून जबाब मेळोवंक जायना. पूण आमकां सगळें आमकां फकत बशेन नाका, आतां आमी बसता, अरे उठ रे, तोंड उठ्ठें कर रे, घाल भितर. आमच्यान बशेन पासून घातलें तें खावंक जायना, आमकां तें तोंडान घालूंक जाय. We have to be force fed, and that's our problem. And what does faith say? Get up, go and take it. But what I'm saying, no, give it. If it is okay, give it, I will try. No, go take it. Faith says take it. जेन्ना घेता तेन्नाच की हांव जैतिकून जिवितना हांव एक अधिकारी जाता. I train myself for what is God is preparing me for. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Yes, Lord. थँक यू जीसस. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, आयज हांव तुमकां थोडं शिकयना कित्याक आमची बाय मारयाक बेगीन न्हिदोंक जाय आयज. So I'll take only one scripture today. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. So let's go to Hebrews chapter 12, verse 24. Hebrews chapter 12, verse 24. हिब्रूचो 12वा विस्वोर वोड 24. वाचूया. जेजू नव्या कराराचो मोदीस्त. ताचेशी तुम्ही आयल्यांत आबेलाच्या रोगतावून अदीक चोड आनी बऱ्यो वस्तू बासायतो. आमकां शुद्ध करतो विक्रायलेल्या जेजूच्या रोगताशी तुम्ही पावल्यांत. आमेन. जेजू कारगांव. Jesu karka. म्हणटच हें उतर कितें म्हणटा? जेजू नव्या कराराचो मोदीस्त. जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त. म्हणटच जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त जाल्यार हाचो अर्थ कितें की म्हणजे एक पोरनो कराराचो मोदेस्त आसलो. जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त जाल्यार नव्या कराराचो म्हणजे एक पोरनो ओल्ड कॉव्हनंट आसलो, वय की ना? हय. Oy. म्हणटच पोन्न्या कराराचो मोदेस्त कोण आसलो? कराराचो मोदीस्त. आदाम. पोन्न्या कराराचो मोदेस्त कोण आसलो? आदाम ब्रदर. आदाम. Moses. मोसेस. सारखे. देवाचो कायदो. पळय, आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त, पूण पोन्न्या कराराचो मोदेस्त वय आमच्यान मोजेसाक म्हणूंक जाता, पूण पोन्न्या कराराचो मोदेस्त आसलो देवाचो कायदो, द लॉ. ओके. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? Yeah. The old covenant was founded on the law. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus. Jesus Christ. सारखे? Yes. Yes. म्हणटोच जेजू जावन आसा नव्या कराराचो मोदेस्त. म्हणटच तो नव्या कराराचो मोदेस्त जाल्यार हाचो अर्थ कितें की पोन्नो करार जो देवान दिल्लो तो पोन्नो करार काम करिनासलो. तें काम. बरें, समजा म्हजे कडेन एक पोन्नी गाडी आहा. सकाळीं उठ्ठा, ती स्टार्ट जायना, तिका कोणें शेजाऱ्याक आपोवचो पडटा, बॅटरी घालची पडटा, जंपर घालचो पडटा, मागीर स्टार्ट जाता. मागीर थोड्या दिसांनी ते कितें गाडी कितें कार्बोरेटर कितें प्रॉब्लेम करता. म्हणजे आतां ती गाडी आतां पोरनी जाल्या, खूब त्रास दिता, खूब दुडूक मोडचें पडटा ती गाडी रस्त्यार दवरपाक. आनी हांव चिंता आतां ही गाडी इतली त्रास दिता जाल्यार ही गाडी आमी विकया आनी एक नवी गाडी हाडया. आतां तुवें नवी गाडी कित्याक घेतल्या? पोन्नी चलना म्हणून. पोरनी काम करिनासली म्हणून. काम करिना. पोन्नी गाडी तुका त्रास दिताली म्हणून. पोन्नी Yes. गाडी जे तुका तुजें जिवीत सोंपें करचें आसो ते तुका चड त्रास दिताली म्हणून, वय की ना? Yeah. हय. तेच भाशेन पोन्नो करार, पोन्न्या कराराचो मोदेस्त आसलो देवाचो
कायदो तो. हें कर तें कर नाका साबाताच्या दिसा वसात साबाताच्या दिसा काम करिनाकात आतां हें करात उपास करात मागणे करात हें करात तें कर नाका हें कर नाका आतां हांव विचारता तुमकां समजा आमी असल्या कायद्या प्रमाणे जियेतालो जाल्यार आतां पळय आतां सैतान कितें करूंक सोदता तो मनशांक ह्या काळार बोणकोणीन घालूंक सोदता तुमी पळयलां की आतां तुमी खंयसरूय वचत जाल्यार रस्त्यार वचत जाल्यार गाडी चलयत जाल्यार थंयसर कॅमेरा घालतात कॅमेरा आतां आमच्या गोंयांत आयजतान म्हाका दिसता आयजतान कॉमेर्स जाला AI कॅमेरा घातल्यार तूं हेल्मेट घालिनाय जाल्यार तूं फोनाचेर उलयता जाल्यार तूं ओवर स्पिडींग करताय जाल्यार तूं हेल्मेट घालिनाय जाल्यार तूं सीट बेल्ट घालिनाय जाल्यार तो कॅमेरा कोण आसचो ना तो कॅमेरा तुजो फोटो काडटलो आनी तुज्या घरा तुका ती फायन येतली आतां हांव विचारता तुका असो बेगीन काळ पावतलो की असले AI कॅमेरा रस्त्याराचे ना सॅटेलायट आसतली सगळें तुजे मुवमेंट तुका मॉनिटर करतले तूं खंय वेताय तूं कितें कोत्ताय जाय जाल्यार तेंच्यान करूंक जाता दे कॅन टार्गेट यू सो तूं खंय वेताय कोणाक मेवताय तुजो तूं पॉलिटिक्सान वेताय जाल्यार तुजो ऑपोनंट कितें कोत्ता कोणाक मेवता खंयचो दुडू घेता खंयच्या बँकीन वेता खंयच्या लोकांक मेवता ही सगळी हिस्ट्री त्या लोकांनी काडूंक जाता जेन्ना एक सिस्टम अशी जाता की तुका सगळ्या वेळार मॉनिटर कोत्ता तेन्ना तूं बोणकोणीन आहाय की ना होय. वय if you're going to be monitored all the time तूं कितें कोत्ताय तूं कितें खाताय तूं कोणा कडेन उलयताय तूं केन्ना घरा वेताय तूं केन्ना न्हिदताय तूं केन्ना तुज्या घरान आसताय आतां तुज्या घरान पासून तांच्यान असो कॅमेरा घालूंक जाता दे कॅन पुट एक्सरे कॅमेरा थ्रू युअर वॉल्स दे कॅन सी यू कॅन लोकेट यू इन युअर रूम युअर प्रायवसी वील बी गॉन असले कॅमेरा येयल्यात तूं म्हणटाय हांवें म्हजो कर्टन बंद केला हांवें दार बंद केलां आतां म्हणटी हात जाय जाल्यार असले कॅमेरा आहात टायप कॅमेराज दे कॅन एक्चुअली सी थ्रू द वॉल्स एंड सी यू दे कॅन एक्चुअली सी यू आमी जाणो जेन्ना आमी एक्सरे काडूंक वेता तो कॅमेरा कितें पळयता तुजी भायल्यान कूड पळयता तुज्या भितरल्यान पळयता भायल्यान भायल्यान तूं एक्सरे काडून भितरल्यान भितरल्यान सॉरी correct so those Yes. cameras those x-ray cameras can see your lungs can see your bones can see everything inside yes or no येस देखून आमी एक्सरे काडून वेता आनी आतां अशी टेक्नॉलॉजी येयल्या की द कॅमेरा कॅन पास थ्रू द वॉल्स दे कॅन गो थ्रू द वॉल्स दे कॅन सी एवरीथिंग बिकॉज द एक्सरे कॅमेराज they can target they can actually zoom in and target the person what he's doing तुझी प्रायव्हसी खंय गेली हांव विचारता तुजी प्रायव्हसी खंय गेली तुका जाय जाल्यार तांच्यान मॉनिटर करूंक जाता पूण हांव तुमकां ही एक्सरे तुमकां मॉनिटर करता म्हणून हांव तुमकां सांगिना हांव कितें सांगूंक सोदता तें आयकात कोणूय आमकां पळयना जाल्यार एक्सरे कोण पळयना जाल्यार कोणाचे कॅमेरा आमचेर पडना कोणाचे कॅमेरा आमचेर ना जाल्यार आमकां सगळी प्रायव्हसी आहा कोणाचे दोळे आमचेर आसात देवाचे हात की ना सारखे म्हणले बाय जासिंता देवाचे हात की ना इज गॉड्स आयज ऑन अस येस ऑल द टाइम even if you go inside a bunker even तुम्ही Psalm 139 वाचला have you read Psalm 139 even if I go to the deepest darkness even if I go into the most far place you are there you know my every movement even before I think you know what thoughts I'm going to think your knowledge of me is so deep म्हणजे आमी कितें करचे आदी कितें म्हणचे आदी आमी कितें चिंतचे आदी देव तें पयलेंच जाणो आमी जाणो ही वस्तू की देव आमची सगळी वस्तू तो जाणो म्हणून जेन्ना हांव जाणो की देव म्हजें सगळें पळयता तेन्ना हांव कशे भाशेन जियेता लोकां म्हजेर एके भाशेन जियेता आनी जेन्ना म्हज्या घरा आसा
हांव म्हज्या फॅमिली कडेन आहा, कोण म्हाका पळयना, हांव दुसरे भाशेन जियेतां. होय की ना? होय होय ब्रदर. फॉर युअर आयज ओनली, फॉर द कॅमेरा ओनली. आणि थोडी जाणां कॅमेरा काडटात फोटोचेर. ना ना ब्रदर, डिलीट कर. हे म्हजो स्मायल बरो जायना. आतां मातशें स्माईल करता. आनी बरो कॅमेरा येत जाल्यार मागीर तोच फोटो हांव युट्यूबाचेर घालतां, फेसबुकाचेर घालतां, दुसऱ्यांक धाडटां. आनी ती म्हणटा, कितें काय बरो फोटो. आनी ना तर डबल चीन. हे चड वस्तू कोणा म्हळ्यार दादल्या बरोबर जायना. मोस्टली विथ लेडीज. Men don't care. But ladies, oh, this camera, this angle, double chin, नाका म्हाका मातसो असो काड, तसो काड, बरो स्माईल दिता. आतां मागीर म्हाका पळोवंक जाय, धाडच्या आदीं म्हाका पळोवंक जाय. प्रेज गॉड. मागीर मारिया, प्रेज गॉड म्हणलें जाल्यार तूं अशेंच चिंताय काय की ना? आं? We are beautiful inside out, no, brother? Praise God, praise God. Jesus. So we are not more concerned about our external looks and about our external appearance, because Not our at all. internal appearance is very beautiful. Praise God. Thank you, And when Jesus. your inside is beautiful, it doesn't matter how attractive your outside is. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आयकतात म्हज्या भयणीनो, म्हणटच हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो की पोन्न्या कोरारार सगळें चलतालें कायद्या प्रमाणे. पूण देवान म्हणलें, हो कायदो करून म्हजो संबंद ह्या मनशा बरोबर, ज्या हांवें म्हज्या हिसपान रोचला, म्हज्यान तांचे बरोबर संबंद दवरूंक जायना. ती कायदो करतात, हें करना आनी तें करना. पूण पळयात, हांव समजा तूं तुज्या घरा वचत जाल्यार, आनी हांव समजा म्हज्या घरा येत जाल्यार, आनी हांव येता फुडें, दारा कडेन बायल म्हणटा, भाणो भायर, तुजो वास मारता, चल नांग वच. हांव कोणाची खबर करता? बायलेची म्हणटा. समजा असली बायल आहा तुजे कडेन, भाणो काड, तूं म्हजें घर ना, म्हजें हांवें बरें नितळ केलां सगळें, आनी बसनाका, सोफाचेर बसनाका, वच पयलें ना कर, सगळें रोप काड, घाल. आतां तूं नाल्यार बी आतां जेवया, सारकें बरे भाशेन बस थंयसर, मेजाचेर उडय नाका. आनी हें तुका सदांकाल सांगता, एक माय आपल्या भुरग्यांक सांगता, हांगा बसनाका, तुमी मेळ्ळे जाल्यार. सगळें कायद्या प्रमाणे चलता. भुरगीं थंयसर त्या घरान जेवपाक खुशाल आसतलीं? No. Do you think that children who are raised in such strict discipline without any love, will they be happy to stay in that house, or will they go to their friend's house? कोण उलयना म्हजे कडेन. Praise God. Friends Children will not be फ्रेंडांच्या happy. घरा वचून. चड आसतलीं फ्रेंडांचेर. इस्कॉल काबार जातकच इस्कॉलान कित्याक रे बाबा उला, ना ट्युशन आहलें, आमचें कितें चलतालें, ट्युशन कांय ना, तांकां घरा येवपाक नाका. कित्याक घरा पोत्तून तें नाटक कमी जाता. आरे कशें आयना, हें चल, शिकात, हें करात, तें करात, हें धुवात, हें ता. म्हणजे तीच भाशेन कायदो कितें करतालो? कायदो म्हणटा अशें कर, तशें कर नाका. आनी ते फारिज्यो आनी धोमशास्त्री जे आसले त्या वेळार, ते सामके पुलीसमॅन कशे आहले. हो उपास करिना, हो उपास करिना, ताका बोणकुडीन घालया, ताका त्रास दिवया. म्हणटच जेजू कितें म्हणटालो? हो लोक मेंढरे नासतना असलो लोक आहलो. दे वर लायक शीप विदाउट अ शेपर्ड. Shepherd. आनी देखून ताका चुचुरे दिसले लोकांचे. तो तांकां आतां उतर शिकोवंक लागलो, तांकां आतां उतर मोगान शिकोवंक लागलो. कित्याक? ताका लोकांचे चुचुरे दिसले. कित्याक? लोक आतां फकत कायदे सांबाळटलो, लोक फकत कायदे कोत्तालो. जे मोजेसान सांगलें, हें करनाका, तें करनाका. कितें कोणें चूक केली, ताका बोणकुलीन घालपाचें. कोणें साबाता दीस काम केलें, ताका जिवेशी मारपाचो. तुमी जाणो, तुमकां शॉक दिसतलें, तुमी वाचला बायबल जाल्यार, जेन्ना कायदो दिलो, मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे साबाताच्या दिसा काम करूंक जायनासलें साबाताच्या दिसा. पूण कितें जालें? जेन्ना कायदो दिलो आनी साबाताच्या दिसा एक मनीस
एका मनशाक काम करता तो दवरलो. एक मनीस साबाताचें काम करूंक लागलो. आनी कसलें काम करतालो तो साबाताच्या दिसा? तुम्ही जाणो कसलें काम करतालो तो? Harvesting. माणसं आ? Harvesting. आ? Harvesting म्हणजे हें काडपाचें. ना 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 हार्वेस्टिंग न्ही. पीक करपाचें. ना 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 ना. तो फकत he was collecting twigs. Okay. म्हणजे twigs to जोडो. prepare a fire to cook food for him. This Okay. man was collecting firewood, collecting some twigs to prepare a fire to cook his food. फूड. आणि त्या दिसा ताका कोणें दवरलो. आनी दवरल्या उपरांत कोणा कडेन गेलो? फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा कडेन गेलो. आनी कायद्या प्रमाणे जो कोण साबाताच्या दिसा काम करता ताका गोट दवरले जाल्यार ताका कसलें फर्मोण दिताले? कसलें फर्मोण दिताले ताका? जाणो तुमी कसलें उसाचें फर्मोण मरण. दिताले? कसलें फर्मोण? What was the punishment for a person who was caught working on the Sabbath day according to the law? कितें म्हणटात तुम्ही नकळत? उसाचेर मरण. उसाचें मरण न्ही. पात्रायताले. फातरांनी ताका जिवेशी मारपाक हें फर्मोण दिलें. म्हणटच जो मनीस साबाता दिसा ताका गोट दवरलो आनी तो फकत जो म्हणजे ट्विग्स एकठांय करतालो जेवण करपाक रांदपाक ताका दवरल्या उपरांत ताणें सांगलें हांव हें जो करतालो म्हणून ताका फातरांनी जिवेशी मारलो. कसलें ताणें वायट केल्लें? फकत साबाताच्या दिसा ताणें जो एकठांय केल्लो जेवण करपाक आपणें खाण करपाक जेवण खावपाक आनी ताका फर्मोण कितें दिलें? ताका जिवेशी फातरांनी मारलो. दॅट वॉज द फर्स्ट डेथ that took place in the whole of Israel on a Sabbath day as a warning for people not to work on the Sabbath day. म्हणटच आतां पळयात, आतां म्हाका कितें करूंक जाय, काम करूंक जाय, पूण हांव कोत्तां. कोण पळयना जाल्यार आनी सीसीटीव्ही तेन्ना सीसीटीव्ही आहली जाल्यार कोण पळयना आसतलो, पूण कॅमेरा थंयसर सगळें पळयतलो आसलो आनी कॅमेरा वरवीं तांकां कळोन येतलें आहलें की हाणें काम केलां आनी ताका कितें कसलें फर्मोण मेळटलें आहलें? फातराचें मरण. आनी आयज म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगतां, जे मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलताले ताजे वून पास्ट आतां गव्हर्नमेंट आनी the systems of Satan are going to be introduced in these last days to monitor people. आनी तूं क्रिस्ताचो जाल्यार, तूं क्रिस्ताचो पाटलाव जाल्यार तुजे पाटल्यान लागतलेच. हो कितें शिकयता? देवाचें उतर प्रवासन करता, कितें म्हणटा, कोणाक मेळटा, कितें सांगता, हें सगळें लोक आतां म्हणटा सैतानाचें राज चलतलें. बट यू हॅव टू स्टँड फर्म फॉर युअर फेथ इन दीज लास्ट डेज. भिरांतीन आमकां रावपाची गरज ना. वी शूड नॉट लिव इन फियर. वी शूड लिव लायक द लायन्स ऑफ जुडा. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. म्हणटच परतून आमी ह्या स्क्रिप्चरा कडेन या. जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त म्हणजे आमी पोन्न्या करारा प्रमाणे चलना, आमी कायद्या प्रमाणे चलना, पूण आमी जेजूच्या कृपेन, ताच्या उतरान आनी जो पवित्र आत्मो दिला ताज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी चलता. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता? तो सदांच देवाचें उतर सांगता. म्हणटच आयज आमकां देव भायल्यांतल्यान उलयना, देव आमकां भितरल्यान उलयता. कित्याक आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमकां हो नवो जोड मेळ्ळा जाल्यार, आमी खरेपणी एक नवी रोचना जाल्या जाल्यार आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची बूक दिता, देवाच्या उतराची ताण दिता. पूण ती ताण आनी बूक तो पयस कोत्ता, कित्याक आमकां तो उतराची सजमणी दिता. देखून आमकां
आमकां सदांकाल मागणे करपाक, देवाचें उतर वाचपाक, उतराचेर नियाळ करपाक, त्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजेचें, कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. जेजू कारगां, Lord Jesu Karka. जेजू कारगां. म्हणटच जेजू नव्या कराराचो मोदेस, ताजेशी तुमी येयात. ताजेशी तुमी येयात. आमी कशे भाशेन जेजूशी येता? हाऊ डू वी कम टू जीसस? आमकां गरज आसा जेजू कडेन येवपाक? Do Why? we have need for Jesus? Yes. बरें. म्हणटच आमी जेजू कडेन कित्याक येता? आमकां जेजू कडेन येवपाक जेजू आमचे भितर आहा. आमी नवे रोजना जाल्या, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. पूण तो म्हणटा तुमी ताचेशी तुमी येयात. आमकां ताचेशी येवपाक कसली गरज आहा ह्या वेळार? Why do we need to come to Jesus? असलो प्रश्न विचारता. आमी जेजू कडेन जाला, आमी जेजू बरोबर आहा. देवाचें उतर म्हणटा ताजेशी तुमी येयात. सारकें? Yes. So why do we come to Jesus? तो म्हणता नो आय एम द वे द ट्रूथ अँड द लाईफ. तो That is okay. He's the way, the truth, and the life. He has said already. That you have already accepted. That's why you have accepted him. तुवें ताका मानून घेतलाय. तूं आतां होय. क्रिस्तांव जालाय. तूं एक भावार्थी जालाय. तुवें ताका सोत आनी देव सोत आनी जिवीत. ही इज द वे, तो वाट, सोत आनी जिवीत म्हणून तुवें ताका कबूल केलाय. ताणें तूं मानून घेतलाय. पूण आतां तूं ताजेशी कित्याक येताय? तूं कित्याक जेजूशी येताय? ताच्या संबंधान रावूंक रिलेशन, इंटिमेसी, रिलेशन दवरपाक. तुजे कडेन पवित्र आत्मा ऑलरेडी आहा. To be his disciples. You To are do already his things that disciple he in has the done. Holy Spirit. You already have the Because Holy he Spirit. instructs us and teaches the way we should go, brother. बरें, हांव तुमकां एक क्लू दितां. क्लू दिवं तुमकां? Roy, please. Yes, brother. Shall I give you a clue? Yes, my brother. The answer is in the Gospels of today and tomorrow. Matthew chapter 11. Okay, आमी वाचूया मातवाचो 11वा विसवर वड 25 पळया. Matthew chapter 11 verse 25. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. ओके, फुडें वाचूया. ओय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बापान कोणूच ओळखना भगत एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले कुशींत बापाक दाखोवंक दीत तीच मनशां. ओके, आतां वाच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ओके, राव. आतां राव. पोतून वाच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणटच म्हाका जेन्ना हिब्रूचो 12वा विसवर वड 24 म्हणटा, तुमी जेजूशी येयात. आमी जेजूशी कित्याक वेता? आमचे कश्ट सगळे ताचेर घालूंक आनी आमी समाधान जावं. समाधान जावंक. तो आमकां केन्ना समाधान करतलो? आमी तेन्ना ताजेशी वेता. आमी ताचेशी वयता तेन्ना. म्हणटच आमी जेन्ना ताजेशी वेता, तो कितें करता?
तो आमचे वेले समाधान. सगळे आपणाचेर घेता. कितें 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 आमचे सगळे दूख आणि तो आपणाचेर घेता ब्रदर. पोत्तून Burden. He takes all our burden. तुम्ही म्हाका जबाब दिवचे पयलीं 48 वोट पोत्तून तातूंत आमकां जबाब मेळटा कित्याक आमी जेजूशी वेता. वाचात. आमचो भार ताचेर घालूंक. सगळीं तुम्ही कोश्ट करतात आणि ओजाच्या भारा खाला आसात ती मुजेशी येयात. सारकें? होय. जेन्ना कोणूय ह्या संवसारान जियेता, इफ एनीबडी इज लिव्हिंग इन दिस वर्ल्ड, तो स्वर्गार आसा वा ह्या संवसारान आसा? संसारान. संवसारान आसा. म्हणून जो कोण संवसारान आसता तो ताका सदांच त्रास आसतले की ना? होय. होय. लोक ताजेर आड येतलो, कोण तरी ताका वायट म्हणटलो, कोण ताका कोश्ट हाडटलो, कोण ताजेर दुमालो हाडटलो, कोण ताका त्रास करतलो, कोण ताजेर वायट उलयतलो. कितें कसलो दुमाळो, कसलें ताजेर पर्सिक्युशन कितें हाडटलो, वय की ना? होय. होय. बरें. म्हणटच हें आमी धरपाक आमच्या मनान गरजेचें. तूं देवाच्या राजान आसाय जाल्यार, तूं जेजूचो पाटलावदार जाल्यार तुजेर आड लोक येतलोच. सारकें? होय ब्रदर. If you are a follower of Christ, you are a believer, you have become a disciple, तू जेजूचो शिष्य जालाय जाल्यार लोक तुजेर आड येतलो. तो लोक तुजेर आड येना, पूण जो लोक पाटलावदार ना जेजूचो, आजून पासून उतर नको. आनी हांव तुमकां सांगता, तुका चड लोक खिचलो येतलो जाणा, इग्रोज मातयेचो लोक तुजेर आड येतलो. People from the church will come against, not from outside. People from the church will come against you. Tell me about it, Sister Maria. You talked Yes, about brother. religion. Yes. Yes. Praise God. तू तिचर दुबाय वचून तू कितें सांगताय तांकां? देवाचें उतर सांगताय. देवाच्या उतरान तुज्या जिवितान कितें केलाय ती तुका Yeah. कितें सांगतात? तू कित्याक शाणी सजमताय? तुका Yes. दिसता तू बिश्टी सादी आहा म्हूण तू पाद्री म्हूण चड जाणूय? Yes. Praise God. Yes or no? Come on. होय. Talk to सारकें. me. Yes. Talk to me. Jesus. जेन्ना खरेपणी म्हजे भितर पवित्र आत्मा आहा आनी म्हाका ते कन्विक्शना कोणूय आसो, बीस साहेब आसो, कार्डिनल आसो, पायप साहेब आसो, म्हाका कोणाचेंच पडोंक ना. म्हाका फकत पडलां त्या उतराचें, तें स्वताचें, बिकॉज आय एम कन्विन्स्ड अबाउट द ट्रूथ. Mm. Praise God. म्हण आमी कितें करता? आमी कॉम्प्रमायज करता. ताणें सांगलां जाल्यार तें सत आसत. तो कितलो शिकला? आतां आयज हांव तुमकां शिकयत जाल्यार तो ब्रादर कितले जाणो, तो आमचेहून चड जाणो, तो बायबल चड जाणो. फोटी हांव कितें शिकयता तें तुमी पोत्तून बायबल वाचा आनी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयात, पवित्र आत्म्याक सांगात वो कितें शिकयता तें सत शिकयता, काणयो सांगता. आनी हांव काणयो सांगता जाल्यार म्हाका हांगा ह्या क्लासीन पोत्तून येवपाची गरज ना तुमकां. कित्याक हांगा काणयो आयकोपाक आमचो बावाट पिड्यार करपाक? आयकता तुमच्या भयणीन हांव कितें सांगता तें? Yes, brother. जेन्ना कोण देवाचें उतर प्रवासान करता, he has to be called, he has to be anointed by the Holy Spirit to ascend on the pulpit to preach. Preaching is not everybody's cup of tea. हांव इंग्लीश जाणो, आमची भास जाणो, थोडे स्क्रिप्चर जाणो, हांव कशे भाशेन म्हज्यान कशे भाशेन उलोवंक जाता, बरें इम्प्रेस करूंक जाता, म्हज्यान बरें नोट बरोवंक जाता आनी बरे भाशेन प्रिचींग करूंक जाता. That is not preaching. That is not preaching. Preaching is you are first taught by the Holy Spirit, and what you are taught is what you are teaching. बरें. सगळीं तुमी कोश कोत्तात आनी ओजाच्या बारा खाला आसात ती मुजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हाचो अर्थ कितें?
आमी जेजूशी कित्याक वेताव? कित्याक आमी ओजाच्या बारांत आसाव. कोणे आमकां वायट केलां, दुखयला, त्रास दिला, आमचे दुमाळो हाडला, आमकां सगळें कितें वायट केलां. आमी लोखणाची? हांगा कोण लोखणाचो आहा? तुजो बेजूर लोखणाचो आहा, तुजी कूड लोखणाची. तो कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें सांगलें, कोणें तुका कितें म्हणलें, म्हाका कांय पडना. तूं कितें म्हणटाय म्हण, म्हाका कांय जायना. कॅप्टन स्पॉक जाला हितून आतां. स्टार वॉर्स कॅप्टन स्पॉक. Praise God. ना कॅप्टन स्पॉक. कितेंय म्हणीत जाल्यार कितें ताका बरें म्हणलें कांय लागना, वायट म्हणलें कांय ना, बरें म्हणलें वायट म्हणलें कांयच ताका लागना. तो सामको मेकॅनिकल. इज अ रोबो. पूण आमी मनशां. वी आर पीपल विथ फिलिंग्स. वी आर पीपल विथ इमोशन्स. वी आर पीपल विथ द स्पिरिट. वी आर ह्युमन बिईंग्स. वी आर नॉट रोबोज. म्हणटच जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, आमी देवाच्या राज्यान खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, लोक आमचेर आड येतलो, आमकां दुखयतलो, त्रास करतलो, आमकां आडान दवरतलो, आमचेर दुमाळो हाडटलो. आनी त्या वेळार कोश्ट आमी ओजाच्या बारा आसतलीं. पूण जेजू म्हणटा, तुमी ह्या वेळार ओजाच्या बारान आसता तेन्ना तुमी कोश्ट कोत्तात ती, ओजाच्या बारा खाला आसात ती मुजेशी येयात. Praise God. म्हणटच आमकां जेजूशी वेचें पडटा. कित्याक? बिश्टी इमाज घातली, डिवायन मसी घातली. आतां आमचे कडेन व्हडलो स्टॅच्यू आहा जेजू कडेन. जेजू तुवें उतरांत ब्रादर म्हणटा आमी तुजे कडेन येवंक जाय. आमी आतां ब्लेसड सॅक्रमेंटान येयल्या, तुजेशी येयल्या. आमचे कडेन इमाज आहा डिवायन मसीची. आतां म्हणला तुजेशी येयात, आमी येयल्या तुज्या इमाजी कडेन येयल्या. वय की ना? Hmm. वय वो ना? Oi, brother. ना. Praise God. हीच आमची चूक जाता. Thank you, Jesus. जेन्ना आमी ओजाच्या बारावांना कितें येता? ब्लेसड सॅक्रमेंट. मागीर इमाज डिवायन मर्सी. कोणाची जेजूची इमाज आहा, कोणाचे स्टॅच्यू आहा. जेजू आमी तुजेशी येयल्या. ज्या जाग्यार हाय थंयसर तुज्यान जेजू कडेन येवंक जाता. कशे भाशेन? जेन्ना आमी जेजू कडेन वेता म्हणजे कितें? आमी ताच्या कोण म्हाका सांगूंक शकता? बाय नेटीन कितें मातसो मेसेज धाडलेली. ताच्या What is the meaning उतराची of coming to Jesus? ताच्या उतरा कडेन ताच्या उतरा कडेन. You're coming to wear the yoke of Jesus. What is the yoke of Jesus? तुम्ही जाणा आता वर्ड ऑफ गॉड. या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जे आमचे शेतकामती आहा ते जोत घालतात. ते जोत घालतात न्ही. Oi. They plow the field, no? Yes. Yes. Then they put the yoke on the bull. One bull Yes. this side, one bull, and then they जोत मारतात ते. म्हणजे खोंडतात ते सगळे. वय की ना? होय. Oi, brother. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, जेजू तो आमकां आपले ते जोत आहा ते आमच्या नाकार घालता. He puts that yoke on our head. So what is that yoke? The yoke is his word. The yoke of Jesus is the word of God. And जेन्ना त्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना तो म्हाका कितें करता? तो म्हाका समाधान Samadan. करता. Praise God. He gives me rest because my focus is not on my problem, not on what somebody said, not what somebody did, but it is on his word. And when I do what his word says, when I forgive, I pray, I do exactly what his word says, I experience peace in my mind. When I experience peace in my mind, everything of God flows through my mind into my life and I experience peace. Jesu Karga. Amen. Jesu Karka. जेजू कारगांव. Jesu Karka. म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा तुमी जेजूशी येयात. कित्याक येता आमी जेजूशी? ताजें कित्याक? फुडें विचारता मुजें जूं तुमचेर जूं घ्या. आमचेर घेवंक. मुजें जूं. जेजूचें जूं म्हणजे कितें? ताजें
उतर उतर. जेजूचे जू जावन आसा ताचे उतर म्हणटच आमी ताचे उतर घेवपाक खूब फाटी जेन्ना आमी त्रासाना कोणे आमकां दुखयला कोणे आमकां कितें म्हणलां आमी वेता आनी आमी रडटा जेजू हे सगळें ल्हान भुरग्या भशेन रडपाचें काम बंद करात आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करात आनी पवित्र आत्म्याक सांगात सायबा म्हाका एकदम वायट दिसलें म्हाका खूब दूख भोगली म्हाका खूब त्रास लोकांनी केले आनी पवित्र आत्मा म्हणटा हांव तुका ह्या वेळार तूं म्हजे कडेन येयला म्हणून हांव तुका देवाचो बापाचो शीम नासलो मोग तुजे भितर ओतयता तुका पयलो हांव शांती दिता आतां तें उतर वाच पवित्र पुस्तक उक्तें कर आनी तें उतर हांव तुका दाखयता तें उतर वाच त्या उतराचेर नियाळ कर आनी त्या उतरा पोरमोणें चलोंक लाग तुजी कूड म्हणटली कितें आमकां जाय कोणें आतां बाबा रे पुता केल्लें आमकां जाय कोणें आमकां येवंक जाय देवान आमकां येवंक जाय बाबा रे पुता 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 अरे बाबा रे पुता जावं रे बाबा पुता हें आमकां जाय आमकां कोणें बाबा रे पुता केल्लें जाय पूण देव म्हणटा बाबा रे पुता सोडात म्हजें जू घेयात म्हज्या उतरा पोरणे चलात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो आयकतात म्हज्या भयणीनो Yes, brother. आमकां कितें जाय आमकां कोणें मासाज दिल्लो जाय आरे तूं जेवंक नाय रे इतलें चल जेव रे बाबा इल्लेंशें जेव इल्लो सुसेग घे म्हाका जेवपाक रूच ना म्हाका न्हीद पडना कितें सांगताय रे बाबा तुजे कडेन येयल्लो मातशें बाबा रे पुता करपाक तूं म्हाका जेव म्हणटाय न्हीद काड म्हणून जेवपाक रूच ना न्हिदपाकूय म्हाका न्हिदूंक जायना पूण जेजू तुका सांगता म्हजेशी येयात हांव तुका समाधान कोत्तलो म्हजें जू घेयात आनी म्हज्या जू घेशीत जाल्यार हांव तुमकां आतां समाधान कोत्तलो आनी जेन्ना तूं देवाचें उतर घेताय तें जू घेताय तुजी कूड म्हणटा हे देवाचें उतर म्हाका नाका देवाचें उतर म्हाका जाय म्हाका कोणें म्हजे मातसो लाग केल्लो जाय बरें लाग केलो 5 मिनटां केलो वद्देवर केलें तर लाग केल्या उपरांत परतून तेच त्रास आसा पूण जेन्ना उतर घेता हें जू घेता जेजूचें जू घेता सगळें म्हजे भितर जें आहा तें सगळें काडून उडयता म्हाका समाधान कोत्ता आनी जो कोणूय ह्या संवसारान दिवंक शकना कसली वस्त ह्या संवसारान दिवंक शकना जेजू म्हाका समाधान कोत्ता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया बरें Jesus. परतून वाचया हिब्रूचो 12वो विसवोर वड 24 Hebrews chapter 12 verse 24 Thank you Jesus Thank you, Jesus. जेजू नव्या कराराचो मोदेस्त ताचेशी तुमी आयल्यांत तुमी खरेंच ताचेशी येयल्यात आमी सगळीं ताचेशी येयल्यात ओ येवपाची आहात येयल्यात जाल्यार आमी ताणें आमकां समाधान केलां Way. होय ब्रदर. आयकात म्हज्या भयणीनो हांव फुडें कितें सांगूंक सोदतां तें मातशें वायट धरूं नाकात जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा ताजेशी येयात ताजेशी तुमी येयल्यात म्हणजे आमी येवपाची ना आमी ऑलरेडी आसा व्हेरी गुड येयल्यात आनी आमी ताजेशी येयल्यात जाल्यार व्हडलो गिफ्ट ताणें जो दिला जावन आसा ताजी शांती द पीस ऑफ गॉड इज वॉट वी हॅव बिकॉज सोयतान आमची शांती चोरूंक सोदता द thief comes to kill, to steal and to destroy. He comes to destroy your peace. He comes to kill you. He comes to steal from you. पूण आमी जेजूशी येयल्यान जाल्यार आमी जेजूशी आसाव जाल्यार
ताच्या उतरा प्रमाणे सैतानाक कसलोच अधिकार मेळचो ना आमची शांती चोरून व्हरपाक. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. आता फुडें जे सांगता तें मातशें चोत्रायन आयकात. आबेलाच्या रोगतावून अदीक चोड आनी बऱ्यो वस्तू बासायतो आमकां शुद्ध करता विखरलेल्या जेजूच्या रोगताशी तुमी पावल्यात. तो कितें म्हणटा? आमी ह्या नव्या कराराच्या जेजू कडेन येयल्या, आमी ताचे कडेन येयल्या, पूण ताजें रोगत आबेलाच्या रोगतावून चड बरें. जेजूचें रोगत आबेलाच्या रोगतावून चड बरें. The blood of Jesus is much superior than the blood of Abel. आबेलाच्या रोगत म्हणजे कितें? What is the meaning of the blood of Abel? What does it mean that the blood of Abel is better than the blood of Christ? आणि आबेलाचे रोगत म्हणजे कितें? हाचो अर्थ कितें? जेन्ना केनान आबेला मारलोलें, his blood was asking for vengeance, right? Very good. Very good. Yes. Go ahead. Go ahead, Baislavi. Go ahead. But Jesus' blood has brought us salvation. No. sorry. Before you come to Jesus, because speak about the blood of Abel. So So Abel's the blood of blood was Abel is asking for vengeance, revenge. vengeance. Very good. That means, why is the blood of Abel? Abelaचे रोगत कित्याक देवाक जोडटी मागता? Why is it calling for revenge? Why is it calling for vengeance? Why it is asking for justice? तें law ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ नो कायद्या प्रमाणे अशें No, तेन्ना nothing to do with Kaido. Why? तो प्रामाणिक hurt आसता. जाला. Who can answer this for me? Law was not given that time. Law was given through Moses. At that time, there was no law. Tell me why is the blood of Abel crying out for vengeance, crying out for justice, crying out for revenge? बरें, हांव तुमकां प्रश्न विचारतां. जीव कोण दिता? Who gives life? God. Blood. God gives life, right? Yes. Yes. And where is the life? In the blood, right? In the blood. Yes. Yes. Life is in the blood. Yes. म्हणटच खंयच्या मनशाक अधिकार हा कोणाचो जीव काडपाक? No. खंयच्या मनशान दुसऱ्या मनशाक जीव दिवंक जाता? No. No. म्हणजे खंयच्या मनशाक दुसऱ्याचो जीव काडूंक जायना, होय की ना? होय. हांव विचारता तुमकां, कितल्या बायलांनी, कितल्या दादल्यांनी, कितल्या कपल्सांन आपल्या अनबॉर्न भुरग्याचो जीव काडला, अबॉर्टेड द चाइल्ड. How many parents have performed abortion? तुम्ही समजता कितें विचारता तें? Yes, brother. Do you know that if anybody has committed abortion, the blood of that child is crying for revenge, crying for vengeance against the parents. ऐकतात म्हज्या भयणीनो? Yes, brother. बरें. तुम्ही मनशात, ब्रदर, हांवें केन्नाच अबॉर्शन करूंक ना. जायत. Maybe you have not committed abortion. तुम्ही कोणाचो जीव काडूंक नाय. But are you coming from Adam? Yes. Yes. In your bloodline, have anybody committed murder? Yes.
Has anybody committed abortion? Yes. Yes. Possible, right? Yes. Anybody has committed fornication? आमचे जे our ancestors, do you think all our ancestors were already godly people? They were Christians? If you're from Goa, like me, when did we actually get converted? What do you think we were about, say, 500-600 years ago, before the missionaries came, before the gospel was preached? What were we? What were our ancestors? Hindus. Hindus, Muslims, maybe they were pagans, right? Yes. Hmm. We don't know. Everything they did, सगळें जे पातक ताणें केलां, it is already captured in the bloodline. ऐकतात तुम्ही? Hmm. Every sin that we commit is first captured in the place where there is life. It is captured in the bloodline. So when it is captured in your bloodline, it was going to get transmitted into your next generation through marriage. Today I may not be able to finish the teaching today. It's going to be very deep, this teaching. This one scripture is going to be very deep. I never realized it. पळयात म्हज्या भयणीनो, 80%, 80% of the way we behave, the way we act, the way we have our character is determined by the bloodline. 80%. And the remaining 20% is what you pick up when you are born, when you pick up from your circumstances, what you learn, your experiences. But 80% is coming from your Bloodline. bloodline. आता कोण हांव हे जे सांगता तें कोण जाणो आसलो? No. Did anybody here know that 80% of the way you are behaving, 80% of ते फॅमिलीन सदांच त्रास आहा, ते फॅमिलीन काय बरें चलता, काय बरे भशेन तांचे फॅमिलीन बरें चलता, कितली तांचें जिवीत एकदम बरें आहा, तांचें जिवीत काय बरी ती जियेतात, काय बरी ती इगर्जेक वेतात, काय बरी मोगान चलतात, काय बरी भुरगीं तांची बरी काजार जाल्यान, तांची बरी सेटल जाल्यान, तांची बरी फॅमिली बरी चलता. आनी हे फॅमिलीन पळय कितें तरी कुस्केपण चलता, कितें तरी चलता, अशें आमी आयकलां की ना? Wait. I'm talking to some of you. Am I talking to anybody? Yes. Yes. Yes, brother. आमी कित्याक अशें म्हणटा? आनी आमी त्या फॅमिलीन जाल्ल्या खूब लोक भुरगीं म्हणटा, कित्याक ह्या फॅमिलीन जालें, ते फॅमिलीन काय बरी म्हजी फ्रेंड आहात, काय बरी तांचें चलता, काय आनी पळय आमच्या कडेन कितें तरी किटकिटा, देव ना, मागणें ना, आमचो ती सगळीं फुटबॉल पळयतात, ती आपली बायल थंयसर मौजा मारतात, ती तांचें चलतात, भुरगीं आपल्या मोबायल बसतात, कांयच हें फॅमिली खंयच ना, हें सामकें हांचें घर सामकें हॉटेला भशेन चलता. हांव कितें सांगता तें सत ना तें. इज इट ट्रू ऑर Yes, नॉट? brother. True. Yes. Wait. हाचो जबाब तुम्ही केन्नाच विचारला? हॅव यू एवर क्वेश्चन वाय इट इज लायक दिस? Because 80% in that family is captured from the bloodline. So तुमच्या आमच्या रोगतान जेन्ना कोण जल्म घेता, ताचे भितर कोणाचें रोगत आसता? My part. ताचे भितर आसता आबेलाचें रोगत. Oh, okay. Praise God. The blood that we are born is the blood of Abel because it's the blood of vengeance, it's the blood of disease, it's the blood of curses, it's the blood of, because it's coming from your bloodline, it's coming from the natural bloodline. It's all captured in the bloodline. So समजता तुम्ही कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, brother. पूण आतां जेन्ना एक भुरगें जल्मलां आपल्या पांयच्या कुस्म्यांतल्यान, त्या भुरग्यान कितें कसलें पातक केलां? Has that child done anything wrong?
I'm asking you, No. has it done any sin, anything wrong? None. No. The child is innocent, but it has inherited in their bloodline from their family line, bloodline. Yes or no? Yes. आता ही सोजमणी घेऊन आता मी पुढे वाचूया. ताचेशी तुम्ही येयल्यात कोणाशी? जेजूशी. जेजूशी. इतले मनान दवरात. आबेलाच्या रोगतावून ओदीक चोड आणि बऱ्यो वस्तू बसायतो आमकां शुद्ध करता विकरेल्या जेजूच्या रोगताशी तुम्ही पावल्यात. That means the blood of Jesus can remove and cleanse you from the blood of Abel in your bloodline. Amen. आणि तुका जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं धुवन काडूंक ना जाल्यार तुजो स्वभाव तुज्या ब्लड लायनान तुज्या जिवितान आनी जें तूं आतां फुडें वतलोय तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान सगळें तुज्या ब्लड लायनान आयलां तें तूं आतां तुज्या भुरग्यांक दितलोय and it will transmit till the end. आयकतात तुमी? Yes, brother. Is this a very serious thing I'm telling you? Yes. Did you understand how serious this is? Yes. Yes, it is. That means only the blood of Jesus, which is better than the blood of Abel, offers you better things and cleanses you and makes you brand new. बरें, हांव नको आमचे भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट केलां जाल्यार let's go just to finish it today, because I'm going to go again next Wednesday on this and go deeper into this on the blood of Jesus and how we will actually get the blood of Jesus to cleanse us practically. This is the theory right now. I'm giving the understanding, but in the next class, if time permits, we will actually do the prayer and do the exercise. I'll explain to you. हांव तुमकां सोजमणी दिलो कशे भाशेन आबेलाच्या रोगता कडसून आमी भायर वचूंक सोदूंक शकता आनी आतां आमचें रोगत our bloodline can be cleansed by the blood of Jesus. Okay? Ami ata wo scripture English in podoya. Let's go to just to finish it today, just to finish in the next 5 minutes. I don't want to go for long. Let's go and read the English version of Hebrews chapter 12 verse 24. Welcome, brother. Can anyone put that? Konan Yes. घालूंक जाता? Yes, brother Galta. Praise God. KJV घालून, brother. KJV gal, KJV gal. Don't put NLT. Put KJV. KJV and this other Bible, you know, I will tell you what is the word. It's called as another Bible. These are the two Bibles I only follow because they are original from Hebrew. बाकीचे सगळे translations सगळे गडबड करता. NRSV, right? No, King I James thought you is fine. follow that one. King James is fine. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Because आमच्या bloodline, every single person, whether you are a Christian, whether you're a Hindu, whether you're a Muslim, of any faith, when you are born from your mother's womb, you have the blood of Abel, the blood of vengeance, the blood seeking justice, the blood seeking, vengeance.
because it is all been captured in your family history, in your bloodline. It has been passing on in your bloodline. And somebody must step in and ask Jesus with his blood to cleanse, so that the transmission of the blood of Abel is stopped to your next generation. समजल्यात तुम्ही कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, brother. पळयात म्हज्या भयणीनो, this truth has not been taught in the church. आमच्या इग्रोज मातेन ह्यो वस्तू शिकयनात. थोडे आपले पाद्री शिकयतात, थोडे लोक शिकयतात. But the important thing is, आमच्या रोगतान everything is captured in our bloodline, because blood signifies life. Because the word of God is saying, you have come to Jesus and to the blood of sprinkling, because he's the mediator of the new covenant, and it speaks better things than the blood of Abel. म्हणजे आबेलाच्या रोगता वरवीं कितें जालें? आमचो स्वभाव, आमचो व्हायरस, पातकाचो व्हायरस, जो फकत म्हजे पांय मायन करूंक ना, पूण आमच्या खूब आमच्या एन्सेस्टरान केलां, ते सगळें आमच्या ब्लड लायन आहा. दॅट्स वाय मेनी ऑफ यू विल एक्सपिरियन्स केन्ना पांय कितें डायबिटीज आहा, शामांक डायबिटीज जाल्ली, शापाच्या शापाक डायबिटीज जाल्ली. आतां तुका कितें आसतलें? Diabetes. ताणें तुका गिफ्ट दिला, ते येयला फ्रॉम द ब्लड लायन. तुज्या फॅमिलीन सगळो लोक तांकां सदांच हार्ट अटॅक जाता. दे डाय ऑफ हार्ट अटॅक. Like in my family line, in my father's side, my father died of heart. My father's 2 sisters died of heart. My grandfather died of heart. My great grandfather died of heart. That means, according to the bloodline, what should happen to me? Heart. But when you come to Jesus, the mediator of the new covenant, and remove that virus, can your heart ever get failed? No. No. Amen. समजल्यात तुम्ही म्हज्या भयणीनो? हांवें तुमकां सांगलें हार्ट हार्ट हार्ट, आनी मागीर जोरान म्हणलें, सामकें वागा भाशेन म्हणलें, आतां जेजूशी आयल्या, आतां कोण म्हजो म्हज्या हार्टाक कितें कॉन्ट्रास्ट करूंक शकता? No. सैतान म्हज्या हार्टाक कितें करूंक शकता? No. हांव आतां जेजू वळखता. ताच्या आमोळीक रोगतान म्हजें सगळें रोगत आबेलाचें सगळें व्हायरस आसा तो क्लीन केला. आतां म्हजें हार्ट जालां एका ल्हान भुरग्याचें. म्हज्या हार्टाक कोण हात पासून लावचो ना. जेजूच्या नांवान. Thank you, Jesus. I'm not teaching this to you because I'm teaching it first time. I have practiced it myself. I've taught it in other classes. That's why I'm teaching you this. म्हज्या Yes. फॅमिलीन ब्रदर सगळ्यांक आस्मा जाता. आमचे फॅमिलीन सदांच कोण काजार जाता जाल्यार तांचें लग्न तुट्टा. जाणे ब्रदर, आमच्या फॅमिलीन केन्ना कोण तरी कोणाचो बलात्कार करता, जाल्यार बायलां पाटेन धांवता. काजार जाता, मागीर दुसऱ्या बायलां कडेन धांवता. देवाच्या उतरान अशें बरयलां की कोण लग्न करीत जाल्यार मागीर दुसऱ्या बायलां कडेन धांवतलो. I'm asking you, if you know what is marriage and you know the covenant of marriage, you're faithful only to your wife or faithful to your husband. You're not going to go to anybody else. Yes or no? Yes, brother. But why Yes, are you brother. acting in that particular way? Because you have captured something from your Ancestors. ancestors in your bloodline. The blood of Jesus can cleanse you of certain negative traits which have been transmitted into your bloodline. आयज जाणे म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां सदांच सांगता, टेप रेकॉर्डरा भाशेन. बुधवारा दीस हांव सदांच न्यू क्रिएशन होमान वेता. सकाळीं 10 ते सुमार 12:30-1 पर्यंत 3 वरां हांव त्या भुरग्यांक शिकयता. पण आयज हांवें तांकां सांगलें, कालच्या बुधवारीच हांवें सांगलें, तुमचेर एकाचेर हांव तेल, एनॉयंटेड ऑयल घालतलो, मागणी करतलो, पण ताचे पयलीं तुमकां हांव शिकयतलो, वो स्क्रिप्चर शिकयतलो. हिब्रू 12:24. म्हणजे कालच्या बुधवारीच तांकां इंट्रोडक्शन दिल्लें, आनी आयज तांकां ती उतराची सजमणी दिली.
हाव दे वर बॉर्न आणि खूप भुरगे जे आहात ते सगळे क्रिस्तांव ना. थोडे मुसलमान आहात, थोडे मुस्लिम आहात, थोडे हिंदू आहात, थोडे पारसी आहात, थोडे बुद्धिस्ट आहात, थोडे सरदार आहात. पूण आतां जेन्ना ते उतर आयकतात ते आपले भटा भाशेन जेजूची कूड सैताना पिडे रोगार कसलोच अधिकार ना. जेजूची कूड सैताना पिडे म्हणजे पोपटा भाशेन म्हणपाचें आतां थंयसर सोय जाल्या काय म्हणचेच पडटा. तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? Yes, brother. Yes, brother. जेन्ना भुरग्यांक इस्कॉलाक वतात केजीन तांकां पोपटा भाशेन A for apple, B for balloon, C for cat. ते भुरगे जे भाशेन आपली टीचर सांगतात तेच भाशेन येतात घरा आनी म्हणटात मम्मी टुडे टीचर टॉट मी A for apple. ज्या भाशेन टीचरान सांगलां तेच त्या टोनान ती आतां घरा सांगतात. आनी माय पाय इतली खुशाल जाल्या आमची भुरगीं आतां शिकतात A for apple म्हणून. तेच भाशेन ते भुरगे थंयसर आतां तांकां सांगतात स्क्रिप्चर म्हणपाक आनी ते आतां पोपटा भाशेन तांकां कशे भाशेन शिकयता जेजूची कूड सैतानाक पिडे रोगार कसलो जाय. सोजमणी ना. सोजमणी ना. खूब स्क्रिप्चर म्हणटा म्हणजे कन्फेसिंग फियर अँड वरी. तुमी आयकलां न्ही ब्रदर जॉन्सनान ते वायट बूक तुमी जाणा सगळीं न्ही? Yes, brother. हॅलो कोण हांगा आहा? Yes, brother. Yes, brother. Concerning fear and worry, concerning wisdom and guidance, concerning you know Guidance and material so. needs, concerning comfort and strength. तीन चार अशे आहात आनी म्हणून तांकां थंयसर उतर शिकयतात पोपटा भाशेन म्हणपाक. पूण उतराची सोजमणी ना. म्हणून खूब जाणांचे जिवीत बदलतात डिपेंडिंग ऑन हाव दॅट. पूण चड करून भुरग्यांचे जिवीत बदलना मागीर ते थकतात आनी मागीर ते भायर वतात आनी परतून सोरो कमेस करतात. थोडे आपले थंयसर हात 5 वर्सां 6 वर्सां चलती का नाम गाडी ते आपले थंयसर हात म्हणटा आतां आमकां भायर वचून कितें फायदो हांगा आमच्यान जेजूची कोडी मातशें इल्लें काम केलें जेवण मेळता बाज मेळता न्हिदपाक ते आतां रिजायन जाले. सो आय हॅव कम देर फॉर द लास्ट 2 years and I'm explaining the word to them. तांकां सोजमणी दिता आनी आतां इतली सोजमणी घेवन इतलो बदलाव जाला देवाच्या उतरा वरवीं. आनी आयज तांकां हांवें कालच्या बुधवार आयच्या बुधवार हो स्क्रिप्चर शिकोवंक कमेस केलें. तांकां दाखयलें आनी सगळे भुरगे आतां तांकां सांगलें 80% तुमचो प्रॉब्लम येयला कित्याक तुमच्या पांय तुमी नको आहले तुमचो पांय कोवाल्लो तुमचो शापाय कोवाला शापायचो पांय कसलो तो शापायचो कसो आसलो. हांव नको तुमी नको पूण कितें ताणें वायट केलां जाल्यार आनी समजा ते ऑन भावार्थी आसले जाल्यार तांकां जेजू नाल्लो जाल्यार सगळें जें केल्लें तें तांच्या ब्लड लायनान कॅप्चर जालां and it has been transmitted and you are the final product and your children will be the next final product and their children will be another final product. समजतात तुवें कितें सांगता तें? Yes. Hoy, brother. म्हणटच जेन्ना आमी जेजू कडेन येता ताजें आमोलीक रोगत घेता ताजे आमोलीक रोगता वरवीं आतां तो आमकां धुवन काडटा. He washes us clean in his precious blood and he cleanses our bloodline. Now, कशे भाशेन तो कोत्ता कशे भाशेन आमचें जिवीत बदलता तें हांव तुमकां आयज सांगूंक पावचो ना कित्याक ताका वेळ लागतलो. म्हणटच हें आमी फुडल्या बुधवारा दीस शिकोया. तितलें म्हणसर ह्या सुमानान म्हज्या भयणीनो मातसो उपकार करून हिब्रूचो 12वो विस्वोर वोड 24 हाचेर तुमी परतून नियाळ करा. Meditate on Hebrews chapter 12 verse 24. It's a very powerful scripture. It is going to set you free. It is going to deliver you from your bloodline. It is going to change your character drastically. It is going to make you more holy and more receptive to the word of God. More Amen. receptive to the Holy Spirit. Because तुमचो बोज जो आहा जे कितें म्हणटात जेजू कितें म्हणटा ओजाच्या भारा आसात म्हजेशी येयात. तुम्ही जी कोश कोत्तात ओजाच्या भारा आसात म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या स्क्रिप्चरा वरवीं प्रॅक्टिकली जेजू आमकां समाधान करतलो. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. हाचे वर्षी आमी फुडल्या बुधवारा दीस शिकोया. ओके. Okay, Praise God. brother. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Good night. Closing prayer कोण करता? Sister Janina. Okay.
बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगड्या पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता. या तुझ्या पुताच्या रोगताचे वेळ आमकां तुवें शिकोवन दिल्ल्या खातीर आनी या तुझ्या पुताच्या तोंडांतल्यान तुवें आमकां जायतें शिकयलेल्या खातीर ही ओळख आमकां नासली दुनिया, पूण आयच्या दिसा तुजो आधार घेवन पवित्र आत्म्या आमकां तुवें ती फावो केली म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. परस दुनिया सगळे शिरापांतले तुवें काडले हे फकत तुज्या रोगता वरवीं आमकां तें कळोन येयलां जेजू. कित्याक हे रोगताक पदवी आसा, तें तुजें रगत आयज काल आनी सदां काल जिवें. आनी हेच रगत जेजू आमकां सगल्यांक नितळ कोत्ता, शुद्ध कोत्ता आनी आमकां थारोन दिता जेजू. परस दुनिया तुका आमी दिन वाचता हे शिकोवणे खातीर आनी जायती शिकोवन तूं आमकां फावो कोत्तलोय म्हूण आनी ते आमी वेव्हारान घालूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ता